ज्येष्ठ साहित्यिक, स्वातंत्र्य सैनिक आणि अष्टपैलू असो व्यक्तिमत्व नागेशबाब करमली हांच्या या श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमी जमिल्ले आसा. नागेशबाब करमली आणि इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांजा हाचे एकदम जवळचे असे नाते आसा. हांव अनेक वेळा तांकां आमच्या कार्यक्रमाच्या वेळी इन्वाइट करतालो, सांगतालो तेन्ना ते म्हाका फाटल्यो गजाली 1961 उपरांत आमचे ह्या संस्थेचें नांव इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांजा जालें आनी ते कशा तरेन चलताले हो वावर सगळो. आनी त्या वेळार सुद्दां नागेश बाब आमचे जे गोवापुरी आर्टिकल येताले तातूंत तो बरयतालो. अनेक वर्सां हालींच्या तेंपान आमचे खास करून 19 डिसेंबर 15 ऑगस्ट असे अनेक कार्यक्रम जाता वेळा आमी ताका आपयताले हांगा. आनी तो खास करून भुरग्यां खातीर ज्यो गजाली आपूण पळयल्यात, कशा तरेन आमकां गोंय मुक्त जालां हे तो अशा तरेन भुरग्यांक पटयतालो की सगळ्या भुरग्यांक अजाप दिसतालें की हो मनीस अजून पर्यंत नेटान उलयता आनी स्पश्ट उलयता, भुरग्यां कडेन संवाद करतालो. नागेश बाब जे थंय येताले रेडिओचेर तेन्नाच्यान ते सामके लागींच्यान हांव तांकां फॅमिली तांची दोगांय रामदास आनी शेला भुरगीं मोरलेस म्हज्या बरोबरीची. आनी हांगा तेंचें केंद्र कशें हांगा आशिल्लें मळ्यांत भितर फावंटेनांत भितर तांचें घर धाकटुलें आशिल्लें म्हूण सगळे येताले वताले चळवळीचे. थंय ते रेडिओचेर आशिल्ल्या कारणान सरकारी डायरेक्ट इनवॉल्व जावंक मेळनाशिल्लें ती चळवळ. पूण ते मार्गदर्शन जावं बाकीचें सगळें तांचो आदार ते रोहित बाबागेर 8 दिसांनी ते येताले तेन्ना म्हाका याद आसा. आनी आतां हांणी सांगल्या प्रमाणे ती नागेश बाबाचें एक पयलीं म्हणजे इज ऑलवेज एक्टीव, सदांच एक्टीव डायनेमीक. केन्नाच असो बाविल्लो कसो नागेश बाब केन्नाच दिसलो ना आमकां. केन्ना सदांच सामको असो म्हणजे रेडी टू फायट कशें म्हणजे मोर दॅन फ्रिडम फायटर. आफ्टर 1961 नागेश बाब वॉज सॉर्ट ऑफ ऑलवेज अ फायटर कशें म्हाका दिसलें. जेन्ना जेन्ना अन्याय जालो कसलोय जावं बारीक मोठो केन्ना आसतना आमच्या भाशेचेर कोंकणी भाशेचेर जावं गोंयची अस्मिता प्रादेशिकता तेन्ना नागेश बाबान बाकीच्यांकूय जागे केले. आपली वाणी आनी लेखणी दोनी तांची पावरफूल. तांणी त्या प्रमाणे आवाज उठयलो. म्हणजे ही वॉज बेजिकली एक्टिविस्ट बाय ब्लड. कित्याक सगळ्यां कडेन तें जमना. आंदोलन कर, चळवळ कर, निमाणें मेरेन. आनी कोंकणी भाशा म्हणजे तांची सामकी मुखोद्गत म्हणजे वेगवेगळ्या भाशेचे आयाम खोलायेन. हांगा आमी शुद्धलेखनाच्या नेमाची हेते घेतिल्ली बसका येते तेन्ना नागेश बाबान म्हाका शणै गोंय बाबाचे नेम आनी आतांचे नेम कितलो बदल जाला उत्क्रांती तें सांगलें. तेचंय खूब यादी आसा. हांव फक्त 4 मिनटां उलयतां. म्हणजे हाजो अर्थ हांव तागेल्या फिनारलाक जावन ताजेर नदर घालपाक पावलो. अस्वस्थ जालें. हेचें कारण इतलेंच 1980च्या काळांत आमी नागेश बाबाच्या हातान पडलेली टीबी कुन्ना म्हणल्यार करमळेचें तळें कशें. आमी कितें गोबर मावी कशी कितेंय केलें जाल्यार टीबी कुन्नान वयर. दर बिरेस्ताराक त्या वेळार एक साहित्यीक कार्यक्रम जातालो टीबी कुन्नान. आतां ना तें खूब. आनी आमी तेन्ना दशरथ बाबाक कल्पना आसतली सावयवेरेच्यान बी बशी तितल्यो तश्यो पणजे येवपाक ना गोंयच्यान सुद्दां. आमी त्या वाठारांतले 7-8 जाण बशीर बसून येताले आनी बिरेस्तारची कार्यावळ हांगा हें आमचें केंद्र कोंकणीचें. म्हणजे तो कार्यक्रम कित्याक सगळीं आंदोलनां बी सगळ्यो त्यो आंदोलनाची बियां सगळीं थंयच पडटालीं त्याच टीबी कुन्नाच्या हातूंत. आनी आमी येताले आमी तो कार्यक्रम करताले. आमी तेन्ना केल्ली कविता वाचप आनी नागेश बाबान बेस्ट म्हणप. म्हणजे नागेश बाबा इतलो दुसऱ्याक प्रोत्साहन दिवपी कोंकणींत हांवें लेखक पळयलो ना. आनी वता आसतना आमी माशेलान मेरेन गाडयेर वचप आनी थंयच्यान चलून घरा कडेन वचप 8-9 किलोमिटर. हो काळ उपरांत जालें कितें की चाफरा दिकोस्ता गोंया आयलो. चाफरा दिकोस्ता 1980 गोंया आयलो आनी चाफराच्या काव्य वाचनांत आमी तेन्ना पयलेच खेपे आमकां कळ्ळें की मंगळूर वाठारांत लोक कोंकणी उलयता आनी हे कोंकणी म्हणून आमकां कांय खबर नाशिल्लें त्या काळांत 80 पयलीं. याद जाता की 1973-74 ह्या काळात गोवा आकाशवाणीचेर म्हणजे हांव तेन्ना कॉलेजींत आसतना
म्हजी पयली त्या वेळार कोंकणी कविता म्हज्यो 2 वेळा ताणें तितून थंय हें केल्लो आनी ताणें ते सगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. म्हाका ते पयली त्या वेळचे विठ्ठल सुर्लीकर म्हणून ते म्हज्या गांवांत कोथंबीच्या लागीं खाजन म्हणून ते आसताले ते नागेश बाबाचे मित्र. आनी त्या काळात कितें तरी म्हाका खबर ना पण नागेश बाबान म्हाका कविता वाचपाक तेन्ना कोंकणी युवा वाणीचे कार्यक्रम जाले 2 वेळा कविता 4, 5 कविता 9 कविता त्या वेळार म्हज्यो कोंकणींतल्यान हांवें सादर केल्यो. पण आतां म्हजे कडेन त्यो कविता ना स्पेशल. तर नागेश बाबाचे भाशे खातीर काम आसा त्याच बरोबर तांचे गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर खूब मोठें काम आसा की विश्वनाथ लवंदे मोठे स्वातंत्र्य गोंयचे हाजे मोठे मनीस तांचो जावय तांची चली म्हजी शेजारी फोंड्या रावताली आनी केन्नाय विश्वनाथ लवंदे थंय येताले त्या वेळार हांव आनी बोडके सर म्हणून बोडके म्हणून तो ते साखळीचेच पण ते फोंड्या रावता. आयएमबीच्या वतीन आज ही जी शोक सभा आयोजीत केल्या ताका लागून म्हाका दिसता नागेश बाबाच्या घरच्या वतीन हांव दिनवास आठोवपाक रावना. ताका घरच्या वतीन म्हणटा आसतना तुमकां लक्षात आयलां आसतलें नागेश बाब हे आमचे खातीर कुटुंबाचो मनीस तर जालोच, कोंकणी क्षेत्र गोंय गोंयची माती आनी गोंयचे मातयेचो परमळ म्हळ्यार कितें हाजो वास लोकांक दाखोवपी माधव आमचो नागेश बाब. खरें म्हळ्यार ही भूंय सुद्दां रडटा काय कितें असो भास त्या खिणाक जालो. जो मनीस जल्माक येता ताका मरण हें चुकना पूण एक मनीसूच जल्माक असो येता ताज्या सादेपणा सकट तो आपलें व्हडपण म्हळ्यार कितें हें दाखोवन दिता. देशप्रेम, गोंयचें प्रेम, भाशेचें प्रेम आनी समाजाचें प्रेम ह्या सगळ्या गजालींतल्यान प्रत्येकाक आपलें घरचें करपी नागेश बाब. नागेश बाबाचो वाडदीस फेब्रुवारीच्या 5 काय 6 तारखेक जाता. आमी सगळीं जाणां कोंकणी मुवमेंटांतलीं मनशां. नागेश बाब तेन्ना आकाशवाणीचेर काम करताले आनी हांव तेन्ना कॉलेजीन. हांगा आमी कोंकणी प्रजेच्या आवाजाच्या त्या चळवळीन आमी आशिल्लीं आनी ही चळवळ चालू आसतना नागेश बाब ट्रान्समिशन अर्दार दवरून हांगा येवप, थंय नागेश बाबाक मेमो मेळप पुणून नागेश बाबान आपलें अस्तित्व जंय आसा, जंय आपलें कर्तव्य आसा थंय आपूण वतलो हें नागेश बाबाचें जे गूण आसा थंय ताणें. आतां तरी आजचो काळ असो आसा की कोंकणीक ती प्रतिश्ठा मेळ्ळ्या. कोंकणीक वेगळे वेगळे ती 8वे वळेरेन गेल्या, ती गोंय गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळ्ळा. त्या काळार ह्या 3य गजालींतली एकूय गजाल घडून नाशिल्ली. राजभाशा जावं नाशिल्ली, 8वे वळेरेन वचूं नाशिल्ली आनी गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळूं नाशिल्लो. आनी इतले लिमिटेड लोक आशिल्ले म्हळ्यार कोणाक वचन दिसता जाल्यार ते सुद्दां कुशीक रावताले कित्याक म्हाका हांगा हें मेळना म्हणून. पुणून गोंयाचें अस्तित्व सांबाळपा खातीर आपलें कर्तव्य कितें आनी आपणें
नव्या पिढयेक मुखार घेवन कशें वचप हें नागेश बाबान लोकांक दाखोवन दिलें. दुसरें म्हणजे सामाजीक स्तराचेर एका वेगळ्या वेगळ्या समाजांतले लोक आसात. कोंकणी अमक्याच समाजाची असो एक समज आशिल्लो. तो समज नागेश बाबान आपल्या कर्तृत्वान काडून उडयलो. मनीस आनी गोंयकार ही आमची जात मनशाची जात, आमची जात गोंयकारांची जात. हें नागेश बाबान फक्त उलोवन दाखयलें ना, कांय लोकांनी फक्त उलोवन दाखयलें, कर्तुपान केलें ना. नागेश बाबाच्या कर्तुपांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली दिसल्यो. म्हणून धडपडत हांव हांगा म्हजे ऑफिसांतले वेळ काडून बेगीन सोंपता म्हणून हांव हांगा आयलें. खूब बरें दिसलें की तुमी कोणें तरी हाजी नोंद घेतली सरकारी पातळीचेर. नागेश बाबाक जें फावता तें सरकारान दिलांच, पोलिसाची सलामी बी, पुणून जेन्ना एखादी सगळ्या क्षेत्रांतल्यान वावुरपी संस्था, कोंकणी अकादमी सारकी फक्त कोंकणी खातीर वावुरता, मराठी अकादमी फक्त मराठी खातीर वावुरता. मेनेझीस ब्रागांझाची घटनाच अशी आसा की हाका एक वायडनेस आसा, एक युनिवर्सलिझम आसा. आनी जेन्ना एक संस्था जें हें मेनेझीस ब्रागांझा जेन्ना ठरयता की नागेश बाबाचेर आमी शोक सभा आयोजीत करप, हेंच नागेश बाबाचें सगळ्यान व्हडलो एक नागेश बाबाक आमी आमच्या गोंयच्या सरकारान दिल्ली प्रतिश्ठा अशें म्हाका मना पसून दिसता. कारण आकाशवाणी आमी जेन्ना आशिल्लीं ल्हान आशिल्लीं आनी आयकतालीं तेन्ना आकाशवाणी म्हणजे नागेश बाब, पुरुषोत्तम शिंगबा, बर्वे आनी मिलन बाय करमली. आतां हेगडे ह्या चारूच मनशां मदीं मुस्पिल्लीशी आशिल्ली आनी आमकां एक व्हडलें अप्रूपशें आसतालें आकाशवाणीचें. पूण हांव आकाशवाणीचेर पावत अशें मात केन्नाच दिसलें नाशिल्लें, कित्याक घरान तशें वातावरण नाशिल्लें. पूण कॉलेजान बी एक आमी सदांच उमेदीन हें करतालीं, भाशा मंडळ बी आसतालें, कोंकणी भाशा मंडळ आमचें आशिल्लें. तेन्ना एकदां मुखेल सोयरे म्हणून नागेश बाबाक आमी आपयल्ले. वामन बाब नायक आशिल्लो, दोतोर वामन बाब आमचे बरोबर. तेन्ना आमी कविताच्या उमेदीन वसले. आगो म्हणलें परत तूं कविता बरयल्या, तूं हाड आं म्हणलो, हें करया. बरें म्हणलें. दीस गेले. मागीर 1981 1981 हांव आकाशवाणीन पावलें, अनावन्सर म्हणून हें जालें. तेन्ना म्हाका आगो तूं तें न्ही हांवें म्हणलें खंय तुज्यो कविता. म्हणजे नागेश बाबाची याद इतली घट्ट आशिल्ली, ती ताजे विशीं कितें सांगचें तें कांयच कळना. तो एक आमकां असो बापूयसो व्हडलो भावसो आशिल्लो आनी तोय सांगचें सडेतोड अशें भीत दाखयली पयशे ताका नाशिल्लें. कितें वायट दिसल्यार सरळ हें करतालो आनी चुकल्यारूय थंयच्या थंय सांगतालो आनी म्हणटालो पळय तुमकां वायट दिसता पूण आतां जर सांगिना जाल्यार तूं केन्नाच फुडें सुदारचें ना अशें सदांच ताचें सांगप आशिल्लें. आनी आमी नवीच म्हणटकच आमकां उमेद आशिल्ली, नाटकां हें तें करतालीं. तेन्ना आमकां तापप नाटकां करात पूण तुमचें अनावन्समेंट, तुमी अनावन्सर म्हणून आयल्या, अनावन्समेंटाचें काम तुमी वेवस्थीत करा आनी मागीर वचा म्हणून. अर्दें लक्ष हांगा आनी अर्दें लक्ष थंय अशें करनाकात. जालें. आमी सदांच आमकां एक भययुक्त आदर म्हणटा तसो नागेश बाबा बद्दल आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता असो नागेश बाबा सारको मनीस मेळप खूब दुर्मीळ असो. आनी अशें वचप मनशाक केन्ना तरी वचूंकूच जाय, पूण असो इतले बेगीनूय म्हणून नजो आमी, पूण आमकां तो जाय सो दिसतालो. आतां आमी परावलंबी कशें पळय, हांवूय जाणटें जालें, अशें पयलींचे भशेन आतां घर करून वचप बसना. पूण खंयी जर मेळ्ळें जाल्यार मुद्दम ताका वचून मेळटालें, दाणो घेवन भोंवतालो. म्हणटाले नागेश बाब अशें खबर अशें, हय गो तूं बरें आसा मगो, बरें आतां आमी जाणटेपण दी म्हणटालो. अशें जालें. आनी सुरवातीक कितें जालें, आमी ताजे कडल्यान उमेद घेवन आमी नाटकां बी बरोवपाक सुरवात केली. पूण म्हाका केन्नाच धाडस जालें ना. हांवें बरयलें हातूंत ताका तुमी पार्टिसिपंट जा अशें म्हणपाक म्हाका धाडस जालें ना. आनी मागीर ताणें म्हाका धाडटो म्हणून मागीर ताणें मारलोच. ताजे पाटू पटेकार अशें बी ताणें जायते ताणें बसयले आनी तातूंत हांव आशिल्लें प्रत्येक हातूंत. आनी मागीर प्रतिभा बाय म्हणून लागलो तुका हांवें प्रत्येक हातूंत घेतलें पूण तुवें मात म्हाका तुज्या हातूंत एकदांय घेतलें ना. आवय नागेश बाब म्हणलें सॉरी, म्हाका भंय दिसलो तुमच्या सारक्याक म्हजें सादारणशें हाका हें घेवप म्हणून. म्हणजे असो विनोदी म्हणुया तो असो सदांच गंभीर असोय न्ही, हें न्ही, पूण खूब मायेचो असो आनी आमचेर माया करपी असो नागेश बाब. गेल्या म्हणटकच आमच्या घरांतलोच मनीस गेल्लो भशेन जालो. ताची यादी खूब आसा पूण सांगतलें म्हटल्यार कमीच. हांव देवा कडेन मागता तांकां सद्गती दिवची आनी सगळ्यांक ताका हें करचें. देवा तुका